नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। पोप बेनेडिक्ट 16 पदावेल्यान देंवता, निर्णय जाहीर। 28 फेब्रुवारीक राजीनामो, आपले जबाबदारीक न्याय दिवंक शकना म्हूण पुराय स्वातंत्र्यान पद सोडटा, पाप साहेबान केलें स्पश्ट। मडगांव मोती दोंगरार वातावरण तापलें। कोमुंदादीन 300 घरां काडल्यो, कारणां दाखयात नोटीशी। 10 दिसां भितर कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखयात, ना जाल्यार घरां जमीनदोस्त, लोकांक शिटकावणी। सेजा गोवान सगळ्या प्रकारच्यो बेकायदेशीर गजाली केल्यात, फक्त गोंयांतूच न्ही, कर्नाटकांतूय। सेजा आड कितल्योश्योच केशी। सुप्रीम कोर्टाचो ज्येष्ठ आदवोगाद प्रशांत भूषणाचो सेजाचेर खर आरोप। मोपा विमानतळाच्या प्रस्नाचेर काँग्रेसींत मतभेद। सगळेच काँग्रेसवाल्यांचो मोपा विमानतळाक तेंको ना, काँग्रेसीचो म्हणयारो। आमदार अलेक्स रेजिनाल्डाची मिडिया मुखार कबुली। आणि बेरफूट बीच सॉकर सर्तींत केरळाच्या कासरगोड पंगडाचें जैत। फायनलींत गोवा युनायटेडाक हरयले। खबरो विस्तारान। पोप बेनेडिक्ट 16 पदावेल्यान देंवता। सोमारा तांणी हो शॉकात करपी निर्णय जाहीर केलो। येता ते 28 फेब्रुवारीक आपूण पद सोडटलों अशें तांणी लॅटिनांत बसकेंत जाहीर केलें। ताची पिराय 85। व्हॅटिकनांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेळान बीबीसीन ही खबर दिल्या। फाटल्या 600 वर्सांत अशे तरेन देंवपी पोप बेनेडिक्ट 16 हो पयलो। आपूण कोणाचोच दबाव नासतना पुराय स्वातंत्र्यान हें पद सोडटा, आपले जबाबदारीक आपूण न्याय दिवंक शकना अशें तांणी निर्णय जाहीर करतना म्हणलां। But this is the first resignation in nearly 600 years. These are pictures from today of the Pope. Just to let everyone know, these pictures of Pope Benedict XVI, 85 years old. He is the first pontiff to announce his resignation in nearly 600 years. He's going to resign at the end of February. The Vatican is saying that they will, of course, then begin the succession process, possibly to be completed by the end of March. Some parts of this society are very Catholic. They will be watching this news with huge interest today. It will be a lot of shock. मडगांव मोती दोंगरार वातावरण तापलां। कोमुंदादीन सुमार 300 घरांक कारणां दाखयात नोटीशी काडल्यात। 10 दिसां भितर घराचे कायदेशीर डॉक्युमेंट घेवन नोटीशीक जाप दिवपाची मुजत दिल्या, नाजाल्यार कोमुंदाद ती घरां मोडटली हाचेर लोक तिडकले। सोमारा सकाळीं लोक रस्त्यार देंवले। परिस्थिती हाताभायर वचची न्ही म्हूण 100 पुलीस दवरल्यात। मोती डोंगरावेले बेकायदेशीर घरांचो मुद्दो परत एक फावट वयर सरला। कम्युनिदादीन 300 परस चड बेकायदेशीर घरांक नोटीस्यो काडल्या। घर कायदेशीर आसा काय ना ते दाखोवपी डॉक्युमेंट दाखोवपाचो आदेश तांकां दिला। ह्या नोटीसीक 10 दिसां भितर जाप दिवपाक सांगला। नोटीसीक जाप दिवंक शकले ना वा डॉक्युमेंट सारके नासत जाल्यार घरां मोडटले अशें ते नोटीशेन म्हणला। मात हे नोटीशेर लोक तिडकल्यात। सोमारा लोक काचाबूल जावन रस्त्यार देंवले। पुलीस उप अधीक्षक मोहन नायक सुवातेर आसा। परिस्थिती नियंत्रणा खाला उरची म्हूण शेकड्यांनी पुलिसय थंय घाल्यात। सरकार येता आनी वोट मागपाक तो करपाचें न्ही, जायतो येता। आतां बीजेपी पार्टी आसा, काँग्रेस आसा, मागता न्ही, मागता जाल्यार करता करता म्हणून आशे दाखयता आनी मागीर वयता। आता सध्या आमी सगळ्यो नोटीसी काडल्या। आता इल्लेले करून आमी सर्व करतात आनी सर्व करून आज म्हजो प्रयत्न असो आसतलो जाता तितले चडांत चड सर्व कर। कलेक्टरान सांगलां सगळे आज सर्व कर, पण आज जायतशें दिसना म्हाका, कारण सगळे घराघरांनी वचूं जाय आनी सगळे जो
खरो मनीस आहा रावता ताका मेळूं जाय. जंय मेळना थंय आमी पेस्ट करतले. जाता तितलो आमी प्रयत्न करता लोकांच्या हातांक पावपाक. कितले घर कितलो आहा तो? घर ऑलमोस्ट 300 वयर आसा. 10 दिसांचो पिरियड दिल्लो आतां. तांचे कितें डॉक्युमेंट्स कितें आसा जाल्यार ते ताणें घेवन येवचें. सरकारी अधिकाऱ्याक आपले काम करतना आडवपी एकल्याकय पुलिसांनी सोमारा उसरा मेरेन अटक करूंक ना वा ताब्यात घेवंक ना. रिपोर्टर प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर. गोंयांतली सगळ्यांत व्हडली मायनिंग कंपनी सेजा गोवान सगळ्या प्रकारच्यो बेकायदेशीर गजाली केल्यात असो खर आरोप आम आदमी पक्षाचो संस्थापक फुडारी आनी सुप्रीम कोर्टाचो वरिश्ठ आदवोगाद प्रशांत भुशणान केला. तो आयतारा पणजे मिडिया कडेन उलयतालो. फक्त गोंयांतच न्ही, कर्नाटकांतूय सेजा गोवान बेकायदेशीर गजाली केल्यात असो आरोप ॲडव्होकेट प्रशांत भुशणान केलो. सेजा आड जायत्यो केशी चालू आसात अशेंय ताणें सांगलें. मात प्रुडंटान संपर्क करूनय हाचेर सेजाची जाप अजून मेळ्ळी ना. Sesa Goa, which is the largest mining company here, is involved in every kind of illegality that you can imagine. Their cases are before the Serious Frauds Office. Even in Karnataka, they were involved in every kind of illegality. Reliance, who have been given large chunks, Sesa Goa incidentally is owned by Vedanta, and Vedanta has been given today the controlling interest in Cairn India, which has 30% of India's oil reserves in the Rajasthan basin. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.